पयली भूकंपाक व्हडा प्रमाणात जीवितहानी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींनी जाहीर केली देशांत आणीबाणी। संविधान हत्या दिसाच्या फाटभुंयेर भाजपान आणीबाणी आड धैर्यान उबे राविल्ल्यांक ओपली आर्गां। आणीबाणीचो सगळ्यात वायट काळ आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी केले मत व्यक्त। कोलकातान गोदाव कोसळिल्ल्यान 10 जाणांक मरण, खासा तपास पथका वरवीं जातली चौकशी। गोंयांत जनकल्याण शिबीर कार्यावळीक मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी सुरवात। केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजण्यांक नागरिकां मेरेन पावोवपाचे निर्धार। देशांतली पयली हब अँड स्पोक आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा वाराणसींतल्यान सुरू। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांचे हस्तुकी जाले उक्तावण। आता खबरो विस्तारान। व्हेनेझुएलांतल्या याराकुए राज्यांत आयज सकाळी सुमार 7.5 तीव्रतेचो भूकंप जालो। अमेरिकेच्या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणा प्रमाण हो भूकंप दुहेरी घडणूक आशिल्लो। हाचे पयलीं व्हेनेझुएलांतल्या 7 फिलिपांत 7.2 तीव्रतेचो भूकंप आयिल्लो। ताचे उपरांत फकत 39 सेकंदांत 7.5 तीव्रतेचो व्हडलो भूकंप जालो। ह्या भूकंपाक लागून काराकास शारांत व्हडा प्रमाणात इमारती कोसळिल्ल्याच्यो खबरो आयल्यात। व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज हाणें देशांत आणीबाणीची स्थिती जाहीर केल्या। राष्ट्राक संबोधित करतना विद्यार्थ्यां खातीर शाळा आनी हेर बिनगरजेच्यो कार्यावळी फुडल्या सुचोवणे मेरेन स्थगीत करपाची घोशणा तांणी केल्या। भूकंपाचो परिणाम जाणवल्ल्या वाठारांत खाजगी तशेंच भौशीक भलायकी मजत सक्रीय केल्ल्याची म्हायती तांणी दिल्या। राष्ट्रपतींनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 32 जाणांक मरण जाल्यार 700 परस चड जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती आसा। मजत कार्य व्हडा प्रमाणात चालू आसा। ताका लागून मरण आयिल्ल्यांचो तशेंच जखमी जाल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या। आणीबाणीच्या काळांत लोकशाय मूल्यांची राखण करपा खातीर घट्ट उबे राविल्ल्या सगळ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपली। आणीबाणीचो हो काळ भारताच्या इतिहासांतलो एक काळखी अध्याय आशिल्लो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या आपल्या संदेशांत सांगलें। आणीबाणीचो काळ हो थेट संविधानाचेर हल्लो आशिल्लो अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी खर टिका केल्या। नागरीक स्वातंत्र्याक आडमेळी हाडप, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आळाबंद हाडप, राजकीय फुडारी, पत्रकार, समाजसेवकांक अटक करप ह्या सारकिल्ल्यो भिरांकूळ गजाली आणीबाणी काळांत जाल्ल्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत सांगलें। भारत न्याय, स्वातंत्र्य, समता ह्या तत्वांची राखण करपाक कटिबद्ध आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो। इतले मजगतीं भाजपा म्हणयारे गौरव वल्लभ तशेंच भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी गिरिराज सिंह हांणी भारतांत आणीबाणी लागू जाल्ल्या काळाची याद करीत तत्कालीन काँग्रेस सरकाराचेर खर टिका केल्या। कांग्रेस के लोग राहुल जी इंडिया इंडिया इज राहुल कर रहे हैं और अभी भी उनका स्वभाव, उनके कार्यशैली वही है जो पहले था। भारत के लोगों को, विशेषकर ज़ेन ज़ी और ज़ेन अल्फा को ये याद रखना पड़ेगा कि 1975 को 25 जून की तारीख को किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया गया, किस तरह संविधान को ध्वस्त किया गया, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके राजनीति के सारे अधिकारों का केंद्रीकरण उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री उसने अपने पास कर लिया। क्या ये जो संविधान की किताब लेकर घूमने वाले दल, क्या वो ये बता सकते हैं कि संविधान की हत्या उस दिन 1975 25 जून को क्यों की गई और किसने की? आप भारतान अमेझॉनान केल्ल्या 48 अब्ज डॉलराच्या गुंतवणुकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी होकार दिलो। आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीन अमेझॉनाचे सीईओ एंडी जेसी हांची भेट घेतली। सामाजीक संकेतथळावेल्या आपल्या संदेशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या गुंतवणुकेक लागून तरणाट्यांक नवी संद मेळटली अशें सांगलें। इतले मजगती अमेझॉनाचे सीईओ एनजी जेसी हांणी 2030 मेरेन 38 लाख परस चड रोजगार मेळून दिवपाची मोख अमेझॉनान दवरल्या अशें सांगलें।
भारतान गुंतवणूक केल्ल्या 48 अब्ज डॉलर गुंतवणुकेंत 1.5 कोटी ल्हान उद्देगांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो लाभ मेळोवन दिवप आस्पावीत आसा अशें NDJC हांणी सांगलें. Almost every aspect around the world. And when I have the good fortune to spend time with him, he has so many ideas for how to continue to make the country better on every dimension that it's very noteworthy, it's very remarkable, and it's impressive. We've invested $40 billion in India since the year 2010. And then at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion of investment between 2026 and 2030. कोलकात्यातल्या तारातला वाठारान एक गुन्यांव कुसळून ताचे खाला चिड्डून 10 जाणांक मरण आयलां. हे घडणुके उपरांत 29 जाणांक इस्पितळांत दाखल केल्या. मुखेलमंत्री शुभेंदू अधिकारी हांणी राज्य विधानसभेन दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेक जापसालदार लोकांक फावो ती शिक्षा दितले अशें सांगलें. घडणूक थळार मजत कार्य योग्य पद्दतीन चालू आसा अशी माहिती तांणी दिली. राज्य सरकारा वतीन मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दर एकी 10 लाख रुपया जाल्यार जखमींक 1 लाख रुपया मजत जाहीर केल्या. इतले मजगतीं ह्या पुराय घडणुकेची चवकशी SIT वरवीं जातली, जाचें मुखेलपण अतिरिक्त पुलीस आयुक्त कुणाल अगरवाल करतले. ह्या घडणुकेची अदीक म्हायती पुलीस अतिरिक्त आयुक्त कुणाल अगरवाल हांणी दिल्या. उसी को लेके कल रात में तारातला थाना द्वारा एक सुमोटो FIR रजिस्टर किया गया, जिसके बेसिस पे 5 लोगों के नाम में FIR दायर किया गया एवं अन्य लोगों के नाम में. उन 5 लोगों में से 4 लोगों को कल रात में हमारी DD की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी है जिसका FIR में नाम नहीं है, किंतु उसका रोल हमें मिला है कि इस घटना के साथ हो सकता है. उन 5 लोगों के आज पुलिस रिमांड के लिए माननीय अदालत में पेश किया गया है. इस घटना के बारे में प्राइमरीली जो मिला है कि ये लीज लैंड लिया गया था कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से और उसके ऊपर एक कंपनी है विच इज़ रन बाय वन ऑफ द एक्यूज शंभुनाथ बेहरा. उनकी कंपनी ने लीज लिया था इस यहाँ काम करने के लिए. वो कंपनी इस काम को एग्जीक्यूट कर रही थी. अयान ट्रेडर बोल की और प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसको उन्होंने जिम्मा दिया था ये काम पूरा करने के लिए. अयान ट्रेडर्स के जो ओनर हैं ही वॉज ऑल्सो FIR नेम्ड, बट उनका नाम जो डिसीज की सूची है उसमें है. और हमारी टीम ने जो रात 5 लोग गिरफ्तार किए गए उन सबको इंटेरोगेशन किया है. उनसे कुछ प्राइमरी तथ्य मिले हैं और भी इसमें बढ़ के और क्या इंटेरोगेशन और सीजर वगैरह होगा उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज रवींद्र भवन सांखळेंत आयोजीत एका कार्यावळींत जनकल्याण शिबिराचें उक्तावण केलें.
हे जनकल्याण शिबीर गोयच्या सगळ्या 12 तालुक्यांनी आयोजित जातले। या वेळार खेळामळार शेतकी, कला, संरक्षण, बायलां सशक्तीकरण आणि भौशीक सेवा क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ल्या 12 जाणांचो भोवमान जालो। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्यो येवजणे मेरेन लोकां मेरेन पावोवपाचे यत्न सरकारान केला आणि ते ह्या मुखारूय चालूच उरतले अशें आश्वासनूय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें। लोकांक वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लोकांक कळच्यो ताज्या खातीर आमी सातत्यात कार्यरत आसता आणि तेका लागूनच आयचो हे जनकल्याण शिबीर आसा। ह्या शिबिराच्या निमित्तान आज आमी म्हटलां की फोकस हो केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या सगळ्या योजनेचेर। बरेचशे फावटी आमकां खूब जाणांक जर विचारलें जाल्यार आमी तुका स्कीम खंयची खबर आहा, अजूनय बी सांगता गृह आधार, लाडली लक्ष्मी आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना म्हणजे जाणटेल्यांक मेळपी 2000 रुपया म्हणटा। हाज्या पलीकडे तिसऱ्या स्किमीचेर आमचें लक्ष वचना किंवा तिसऱ्या स्किमीच्या विशयी आमी म्हणजे इन्क्लुडींग सरपंच, पंच सुद्धा केन्ना उलयनात। ओके, पण असे लोक कितलेशेच आहा जवळपास आता पर्यंत म्हणजे हांव स्वता मॉनिटर करता 8.5 लोकांनी हो इन्शुरन्स 8.5 लाख लोकांनी हो इन्शुरन्स घेतला। अजूनही 2 ते 2.5 लाख लोक हो इन्शुरन्स घेयनासतर उरल्या की जेंच्यांनी इन्शुरन्स हो अजून घेवंक ना। आमकां जाय की गोंयांतलो हर एक नागरीक ह्या इन्शुरन्साच्या अंतर्गत कवर जाल्लो जाय, म्हणून आमी ह्या जनकल्याण शिबिराच्या निमित्तान अशा पद्दतीच्यो विविध स्किमी ह्यो प्रमोट करीत आसा, सगळ्यांच्या पर्यंत त्यो पावच्यो म्हणून आमी हे करीत आसा। कला आणि संस्कृती संचालनालयान चालीक लायिल्ल्या कला गौरव पुरस्कार येवजणे अंतर्गत कला आणि संस्कृती मळार उत्कृष्ट कामगिरी करपी आणि असामान्य योगदान दिवपी नामनेच्या व्यक्तींक सरकार मान दिता। अंदू ह्या येवजणे अंतर्गत 20 फावो त्या कलाकारांक पुरस्कार भेटोवपाचें निश्चित जाला। हातूंत अनिल धर्मो फळदेसाय, डॉ. व्यंकटेश हेडगे, नारायण गोपी गोवेकर, प्रेमनाथ धारगळकर, उमेश नायक हांचो नाटक मळार जाल्यार कविता बोरकार आणि पुष्पा गायतोंडे हांचो साहित्य मळार भोवमान जातलो। जोस पेरेरा, लुइजिनो फर्नांडीस, लॉरेन्सो ग्रासियस हांकां तियात्र, सहदेव परब, व्यंकटेश सिमीपुरस्कर, कीर्तिमालिनी च्यारी हांकां भजन जाल्यार हेमंत नायक आणि दयानंद मणेरकर हांकां संगीता खातीर हो भोवमान जाहीर जाला। प्रमिला पणजीकर आणि सातू माजीक हांकां लोककला, तशेंच प्रेमानंद च्यारी आणि शंकला च्यारी हांकां हस्तकला आणि शोभा धुमस्कर हांकां नृत्य मळार हे पुरस्कार जाहीर केल्यात। अंदू 10 जाणांक कला आणि संस्कृती खात्याचो कला वृद्धी पुरस्कार जाहीर जाला। हातूंत भूषण भावे साहित्या खातीर, ऑगी डिमेलो तियात्र, स्मिता मांद्रेकर भजन, पूर्णानंद च्यारी संगीत, दत्ताराम सावंत लोककला, सोनाली शेटगांवकर हस्तकला, राजमोहन शेट्ये चित्रकारिता, नवसो परवार मूर्तिकला, एकनाथ नायक आणि उमेश बांदोडकर हांकां नाटक क्षेत्रा खातीर पुरस्कार जाहीर जाला। कुशावती जिल्ह्याचे जिल्हो अधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी कुशावती जिल्ह्यातल्या खास करून धारबांदोडा बुडपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर खासा बसका आपयली। हातूंत अधीक्षक टिकम वर्मा, रमेश गांवकार, मामलेदार, गट विकास अधिकारी तशेंच पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले। फाटल्या 8 म्हयन्यांत 8 बुडपाच्यो घडणुकेक लागून हुस्को उक्तायलो। ह्या वाठारांतल्या 17 असुरक्षीत स्थानांची नोंद करून त्या वाठारांनी जागृताय घडोवन हाडप तशेंच पर्यटनामदी फावो ती खबरदारी घेवपाचे निर्देश ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिले। मांद्रे मतदारसंघातल्या थळाव्या नागरिकांक बऱ्या पद्धतीची आणि वेळार मेळपी वैजकीय सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें आश्वासन मांद्रेचे आमदार जी तारुलकार हांणी दिलें। मोरजेंतल्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटराक भेट दिल्या उपरांत थळाव्या प्रसार माध्यमांक वांगडा ते उलयताले। मोरजी, मांद्रे आणि हरमल ह्या मुखेल गांवांची लोकसंख्या मतीन घेतल्यार ह्या वाठारांत भलायकी केंद्राचेर बरी सुविधा आसप गरजेचें आसा। ह्या फाटभुंयेर आमदार आरोलकार हांणी भलायकी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन भलायकी केंद्रांतल्या वखदांचो सांठो आणि हेर साधन सुविधांची पळोवणी केली। तुम्ही पळयतात की आमचे पॉप्युलेशनूय चड आहा आणि दुसरें म्हणल्यार स्थानीक हांगासर मेडिकल फॅसिलिटीज बरे मेळचे आणि एज अ आमदार म्हाजी जबाबदारी की प्रत्येक RMDन वयचें, परत तुवें हॉस्पिटलान विजीट करची, कित्याक आमचे स्थानीक आहात हांगासर ट्रिटमेंटाक येतात, हांगासर कितें प्रॉपर फॅसिलिटीज आसात की ना हे फायंड आउट करपाक जाय। आमचो HO हेल्थ ऑफिसर सुद्दां हांगासर येयलो आनी वखदां सगळीं मेळटात वा ना हे चवकशी करपा खातीर येयलो, कित्याक आमच्या स्थानिकांक म्हाजी जबाबदारी आसा की प्रॉपर फॅसिलिटी हेल्थ फॅसिलिटीज मेळपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करतात।
हेल्थ डिपार्टमेंट आपले बरें काम करता, सगळे स्टाफ जावं डॉक्टर्स जावं काम करतात, पूण ते करता आसतना खंय कमी उरोंक जायना आमच्या स्थानिकांक. ताका लागून आयज विजीट आसली. प्रत्येक एका म्हयन्यान तांकां ऑलरेडी सांगला एवरी मंथ हांव हांगासर विजीट, एवरी मंथ ऑर 2 मंथ्स हांगासर विजीट करतलो. तांकां तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आहा जाल्यार ते खंयच्यान तरी एडिशनल भायर अवेलेबल करून दिवचे. गोंय सरकाराच्या मुखेलमंत्री सहायता निधींतल्यान पेडणे मतदारसंघातल्या 3 गरजू व्यक्तींक अर्थीक मजतीचे धनादेश पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचे हस्तुकी सुपूर्द केले. मजत मेळिल्ल्या 3 लाभार्थ्यांतले 2 जाणांच्या घरांचे लुकसाण जाल्ले जाल्यार एकल्याक किडनीच्या दुयेंसाक लागून उपचारा खातीर अर्थीक मजतीची गरज आशिल्ली. ह्या 3 जाणांनी मजती खातीर सरकाराक पत्र बरयल्ले अशी माहिती आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर तशेंच गरजेवंतांक शासकीय मजत पावोवपाचे यत्न सरकार करता अशें आल्लेकर हांणी ह्या भायर सांगलें. 3 जाणांक गव्हर्मेंटान हेल्प केल्लो आसा सीएम रिलीफ फंडांतसून, जे आयज कोणाचे घराक लागून 2 जाणांच्या घराक लागून तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी तशेंच सीक मनीस जे आयज तेजे किडनीक लागून ते प्रॉब्लम जाता म्हणून तो म्हाजे कडेन येयल्लो. ताका लागून ते सीएम रिलीफ फंडासून ते गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां 3गांयचो आयज चेक दिल्लो आसा. जे अशेंच काम आसतलें म्हाजे जे आयज लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आसा पळय ती फेडपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. जे आयज आमच्या डायनेमीक सीएम खूब बरें काम करता, जे आयज ताका लागून आयज खुबशे लोकांक सपोर्ट जाता. ताका लागून असोच म्हजो हें आसतलो कितें लोकांक खंयसर गरज आहा तांकां पयलीं हेल्प करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. पर्यटन खात्यान आयोजीत केल्लो शिवोलेचो सांजा व्हडा दबाज्यान जालो. रंगीत परंपरा, सांस्कृतीक सादरीकरणां, संगीत आनी सामुदायिक उत्सवांनी भरिल्ल्या ह्या सुवाळ्यान गोंयचे गिरेस्त दायज आनी खाशेली सांस्कृतीक वळख लोकां मुखार दवरली. ह्या सुवाळ्याचे उक्तावण केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी केलें. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले. नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू हांणी उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसीत लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पयल्या इझी कनेक्ट उड्डाण सेवेचो शुभारंभ केलो. हाका लागून वाराणसीक विंगड देशाक जोडपाक मजत जातली. ह्या वेवस्थेक लागून यात्रेकरूंक वाराणसीच्यान आंतरराष्ट्रीय यात्रा करपाक सुलभ जातले. फाटल्या 12 वर्सांत देशांत विमान क्षेत्रांत उल्लेखनीय विकास जाला अशें नायडू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Operations in the coming days, and Varanasi seemed to be the best place to start with because it fits the whole hub and spoke model beautifully. Varanasi is a destination where there is a huge demand for people to connect to within the country and outside the country also. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल 3 दिसांच्या दौऱ्यार लंडन ब्रिटनात पावले. या दौऱ्या मजगती ते भारत ब्रिटन व्यापक आर्थिक तशेंच वेपार समजिकाय कार्यान्वयनाच्या तयारीची समीक्षा करतले. फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक ते लागू जावपाचे आसा. हे खातीर दोनूय देशां मदीं वेपार क्षेत्राक नवी गती मेळपाची आस आसा. ह्या वेळार तांणी ब्रिटनचे वेपार आनी वाणिज्य मंत्री पीटर कायल हांचे कडेन उच्चस्तरीय बसका केली. With the Supreme Court striking down the tariffs, and now with the 10% which expires on 24th July, we obviously have to have some reason to be able to enter into force that agreement that we have already agreed upon, and to ensure that we get a competitive advantage over what is being paid by our countries in the same stage of development or with same cost structures as India has. So whether it's Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia, China, apart from Bangladesh, Sri Lanka and all our neighbors. And until the framework of getting that competitive advantage can be finalized, we can't enter into force a US deal. So that's broadly the discussions. I don't think I can be more transparent than that. That's broadly the discussions on how the United States will find the appropriate tools
and legal backing. लेफ्टनंट जनरल विवेक डोगरा हांणी डिजिटल संचारण सुरक्षीत दवरपा खातीर राष्ट्रीय यत्नांचें मुखेलपण केलें. हालींच तांणी नवी दिल्लींतल्या दूरसंचार सुरक्षा विशींच्या राष्ट्रीय परिशदेंत वांटो घेतलो. AI आनी क्वांटम हांच्या फायद्या विशीं तशेंच धोक्या विशीं सतर्क रावपाचेर तांणी भर दिलो. Networks are there for making ease of life. They are there to give us advantage to live a life which we all deserve and desire. And vulnerabilities existing into that realm is what we should be addressing at. And don't give that leverage to any adversary, whether a state actor or a non-state actor, to take that advantage away from us. The nation is as safe as its citizens are. हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणाखाला बायलांचो भारतीय क्रिकेट पंगड आयज T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत बांगलादेशा आड खेळटलो. हो खेळ मँचेस्टर हांगा सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. भारतान आतां मेरेन 3 मॅचींतलो 2 मॅची जिखल्या. पाकिस्तानान नेदरलँडच्या आड जाल्ल्यो मॅची जिखपाक भारताक यश आयलां, जाल्यार दक्षिण आफ्रिके आड भारताक हार मानची पडली. भारताक ह्या सर्तींत रावपा खातीर बांगलादेशाक हारोवप गरजेचें आसा. बांगलादेशाकूय ही मॅच म्हत्वाची आसा. फिफा संवसारीक करंड सर्तींत दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड पयलेच खेपे नॉकआउट पावंड्यार पावला. मॉन्टेरो हांगा जाल्ल्या गट अ मॅचीन दक्षिण आफ्रिकेन दक्षिण कोरियाक 1-0 अशें हारयलें. आनीक एका मॅचीन मेक्सिकोन झॅक रिपब्लिकाक 3-8-0 गोलांनी हारयले. मेक्सिकोन पयलेच खेपे गट पावंड्यावेले 3 खेळ जिखपाक यश मेळयलें. इतले मजगतीं मोरोक्कोन हायतीक 4-8-2 गोलांनी हारावन नॉकआउट पावंड्यार प्रवेश मेळयलो. ह्या खेळा उपरांत हायटी ह्या सर्तींतल्यान भायर पडला. 5 खेपे फिफा संवसारीक करंड वस्तादपण मेळोवपी ब्राझीलान 3-8-0 गोल घालून स्कॉटलंडाक हारयले. ह्या जैता उपरांत ब्राझील नॉकआउट फेरयेंत पावला. कतार लेगीत ह्या संवसारीक करंड सर्तींतल्यान भायर पडला. ताका बोस्नियान 3-8 गोलांनी हारयले. ब गटाच्या मॅचीन स्वित्झर्लंडान कॅनडाक 2-8 गोलांनी हारयले. स्वित्झर्लंडाचो पंगड ब गटान 7 गुण मेळोवन वळेरेंत पयल्या स्थानाचेर आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियसांतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. व्हेनेझुएलान जाल्ल्या दोट्टी भुंयकांपान व्हडा प्रमाणात जिवीतहानी. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींनी जाहीर केली देशांत आणीबाणी. संविधान हत्या दिसाच्या फाटभुंयेर भाजपान आणीबाणी आड धैर्यान उबे राविल्ल्यांक ओपली आर्गां. आणीबाणीचो सगळ्यांत वायट काळ आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी मत केले व्यक्त. कोलकातान गुदांव कोसळिल्ल्यान 10 जाणांक मरण. खासा तपास पथका वरवीं जातली चवकशी. गोंयान जनकल्याण शिबीर कार्यावळीक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजण्यांक नागरिकां मेरेन पावोवपाचो निर्धार. देशांतली पयली हब अँड स्पोक आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा वाराणसींतल्यान सुरू. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पळोवण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.